प्रितीच्या भावान भयणू, एकदम ल्हान भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मान कन्वर्ट करता वा क्रिस्तांव करता म्हूण मादर तेरेसाचेर आरोप घातलेलो. आनी कोर्टान तिका जेन्ना उबी केली तेन्ना जजान तिका विचारलें की हें सोद काय म्हणून. तिणें तेन्ना थंय आसलेल्या एक भुरग्याक आपल्या हातान दी म्हूण मागलें. आनी ती तिच्या हातान तें भुरगें दिल्या उपरांत ती म्हणूंक लागली, हें भुरगें म्हाका कचऱ्याच्या डब्यान मेळ्ळां. हांव नकळो तें खंयची भास उलयता तें, हांव नकळो तें खंयच्या धर्माचें तें. हांव ताका फकत म्हजो मोग दितां, वेळ दितां, जेवण दितां आनी व्हडान व्हड म्हणल्यार हांव ताका म्हजो जेजूचो भावार्थ दितां. म्हज्यान असलें बरेंपण जें आसा तें हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. हें आयकून त्या जजान ती केस बंद केली. वय मोगाच्या भावान भयणो, आमचे भितर आसलेलें बरेंपण गूण दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांक वांटूंक आनी तेंच तो भावार्थ बरोसो दुसऱ्यांक दिवंक आयज जेजू आमकां आपयता. जेजू जेन्ना स्वर्गार चडलो तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत वचात, सगळ्या प्रजेचें शीस करात, पवित्र स्नान दियात आनी हांव तुमच्या संगाता आसतां सदां, आतां आनी सदां काळ. मोगाच्या भावान भयणो, आमचे भितर हें बरेंपण जें आसा तें आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आज जेजू आमकां पाठयता. आयच्या वापरींतल्यान जेजू आमकां तेंच शिकयता की गूणशे गूण मोगाच्या भावान भयणो आमकां दिल्ले आसात, ताचो बरो फायदो काडून आनी आमी काडलेलो ताका आमी जाय, फायदो काडलेलो आमी ताका जाय. गुणा बरोबर देव तितलीच आमची जबाबदारी मागता आनी ताका जाय आमी बरें केलेलें. आमच्या जिवितांत ताणें आमकां जायते गूण दिल्लेले आसात, ते आमी आमकांच धरून न्हय पूण आमी ते दुसऱ्यांक दिवंक तो आज आपयता. व्हड व्हड वस्तूंनी न्हय, ल्हान ल्हान वस्तूंनी देखून आमी कितें आमच्यांनी कितें करूंक जाता तें आमकां तो करूंक आपयता. तेन्नाच मोगाच्या भावान भयणो, देवान दिल्ल्या गुणाचो आमी बरो उपेग केलो जाल्यार देव आमकां त्या पयल्या चाकरा भाशेन ताणें ते 5 तलांत आसले ते वेपारान घालून ते आनीक 5 केले, तेच भाशेन तो ताका आनीकूय इनाम दिलो. ते भाशेन तो जेजू देव आमकांय तशेंच करतलो. नाजाल्यार आमी त्या 1 ताल्यान दिल्ले त्या चाकरा भाशेन आमचे गूण तरी आमी भितरूच दवरले जाल्यार आमचें कितें जें आसा तेंय काडून आमकां उडयतलो. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत थोडे मुद्दे आमी लावुया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आपलेंपण विसरुया आनी आमचे गूण घराब्याचे, फिरगोजेचे आनी समाजाचे उदरगती पासत आमी ते वापरुया. गुणा वरवीं समाजांत शांती, नीट, भावपण आनी सगळें बरेंपण हाडूंक आमी वावरूंक गरजेचें आनी हेंय आमी आमच्या जिविताक लागुया. जायते फावटी आमकां हे गूण दिल्ले आसात ते आमी वापरना जावंक आमी ते फाटीं सरुया आनी पूण ते वापरूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आनी वापरतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी पयले सुतीर देवाक आर्गां दिवंक गरजेचीं. आमकां हे गूण दिल्यात म्हूण आनी ताचेच बळान आमी ते मुखार वचून हे गूण जे आमकां दिले ते आमी वापरूंक गरजेचे. दिल्ल्या गुण्या वरवीं मोगाच्या भावान भयणो, पलकी आशा सोडून देवाची महिमा जोडूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आयज हेंच आमकां आयचें शुभ वर्तमान करूंक शिकयता. तर ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवान दिल्ल्या गुणांक पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तेच गूण आमी बरें करूंक आमच्या घराब्यांत, आमच्या समाजांत बरेंपण हाडूंक आमी वावरुया.